सगळ्यांनी एक स्पिरिटन याने भाग घेतला। वीरांनी प्रत्येक मनशाची जो ह्या देशात रावता, ह्या देशात वाटता आणि ह्या देशाच्या व देश म्हणतो या देशाशिवाय आमचा पाक शकना, या देशाचे ते रक्षण करतात सैनिक आपल्या बॉर्डरचे, ते सैनिक बॉर्डरचे रक्षण करताना आम्ही यांना सुद्धा त्याग करतात। आणि म्हणून ही सॉलिडॅरिटी यात्रा, तिरंगा यात्रा ही एका अर्थात जवानांना मेसेज दिवपाक की सगळो देश तुमच्या बरोबर आसा। जेन्ना पहलगामात आतंकाचो अटॅक जालो त्या वेळाचेर आमी आमच्या आर्मीचे काम पळयले, आमी आमच्या जवानांचे काम पळयले, आमी आमच्या एअर फोर्साचे काम पळयले आणि हे काम पळयतकीर खरेंच आमकां अभिमान जालो की आमचे कडेन अशे जवान आसात दीस रात थंडी गर्मी काय पळयनासतना ते बॉर्डरीचेर आमकां रक्षण दिवपा खातीर एका कवीन एक पोयम बरयल्ली, ती पोयम आमकां सुधीर फडकेन मुंबई इंग्लिश वाचून दाखयली। एक जन्मभूमी भारत, एक कर्मभूमी भारत, एक वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जिसका मुकुट हिमालय जगह जगह मना रहा है, सागर से रतन की अंजुली चढ़ा रहा है। ये देश है हमारा, ललकार के कहेंगे, इस देश के बिना हम जीवित नहीं हैं। भारत माता की जय। देशाचे वर्णन एका पोयटान केल्ले कविता बरोवन ती आमकां सुधीर फडके मुंबई एका कार्यक्रमात म्हणून दाखयली आणि तातूंतल्यान लक्षात आयलें की ह्या देशाचें कितलें व्हडलें योगदान आसा। आणि म्हणून हांव तुमच्या सगळ्यांक परत एकदा परबी दिता, तुम्ही पावसाची पर्वा आसा, तुम्ही दाखवून दिलें की देशा खातीर कितेंय करपाक त्रास करपाक तुम्ही सगळे तयार आसा। म्हणून भारताच्या देव बरें करूं म्हणटा, जय हिंद बरें करूं म्हणटा। जेन्ना आमचे जवान बॉर्डरीचेर झगडटा तेन्ना आमी मागच्या हांगा पावसान भिजून हे तिरंगा यात्रा काडून तांकां सपोर्ट दाखयले म्हणून चुकीत जायना। सो तुमी सगळ्यांनी आयले म्हणून तुमकां